Hello viewers, this is Dilip Prabhudesai welcoming you to the studios of Prudent Media for this week's episode of Journo Speak. Just to remind you, Journo Speak is a unique program in which I, a non-journalist, interviews two of Goa's leading journalists on a topic that is important and relevant to Goa's people today. आणि आयच्या आमच्या एपिसोडात आमचे मानेस्त आसात गोंयचे दोन लिडिंग जर्नलिस्ट. पयली सुवातेर बाब सद्गुरू पाटील जे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डंट लोकमतचे आसात आनी दुसरे सुवातेर बाब सोयरू वेळीप जे चीफ रिपोर्टर सुनाप्रांताचे आसात. आनी आयचो आमचो टॉपिक आसा एक्सपेक्टेशन्स फ्रॉम द असेंब्ली. गोंय विधानसभेचे ह्या अधिवेशनात जे लोकांची कितें अपेक्षा आसात, कितें अपेक्षा दवरचे लोकांनी हाजेर भासाभास करपाक सद्गुरू बाब सोयरू बाब तुमकां येवकार प्रुडंट मिडियाच्या स्टुडियोत. सद्गुरू बाब, सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार 12 जुलय विधानसभेचें सेशन सुरू जाता आनी हे बजेट सेशनात जे म्हाका दिसता 20 दिसांचें सेशन आसा, 4 आठवड्याचें. तर हे सेशनात लोकांनी हे सेशना कडेन खंयचे दृश्टीन पळोवचें, कितें कितें अपेक्षा कितें दवरच्यो? ह्या वेळची जी विधानसभा आसा तातूंत अनेक तरुण अशे आमदार आसा, नवे आमदार आसा. सो तांचे कडल्यान लोकांच्यो निश्चितच अपेक्षा आसा. त्यामुळे लोकांनी तांकां निवडून मोठ्या विश्वासान विधानसभेन धाडला. विशेषतः आमी जर वेगवेगळ्या क्षेत्रांत पळयले तर फाटले 5 वर्सां पयलीं जे प्रश्न आसले ते आयजूय कायम आसा. म्हणजे लोक खाणींच्या प्रश्नामुळे अतिशय कंटाळल्यात. कायदा सुवेवस्थेचो जर सामको हेच चल्ला, म्हणजे शिमगोच चल्ला. रोज चोऱ्यो दरोडे वाडत आसा आनी उदकाचे प्रश्न आसा. नंतर लायटीचे तर कितलेशेच प्रश्न आसात. सो लोक कंटाळल्या, हताश जाल्या आनी अशा वेळार लोकांची अपेक्षा आसा की विरोधकांनी आमचे प्रश्न सरकार मुखार मांडप आनी सरकारानूय तांकां प्रतिसाद दिवन ते प्रश्न सोडपा खातीर मदत करप. ह्या अपेक्षेन लोक ह्या अधिवेशना कडेन पळयता, कारण इतले व्हडले अधिवेशन 20 दिसांचे फाटले गेल्या काही वर्सां जावं ना. त्यामुळे लोकांच्यो अपेक्षा निश्चितच वाडलेल्यो आसा. सोयरूबाब, सद्गुरूबाब म्हणटा तशें हे सेशनाक कितें तरी बिझनेस एक्चुअली ट्रान्झॅक्ट जातलो कन्सिडरेबल अशें दिसता. पूण तरी आसतना खूब तेंपान एक पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आहा, 21 MLA BJPचे आसात. तांकां सपोर्ट आहा तो आनी 5-6 जाणांचो तरी सपोर्ट आसा. 2-3 जाण अनएटॅच्ड MLA खरेंच अनएटॅच्ड आसा काय अटॅच टू रुलींग फ्रंट आसात तेही कळना. आनी विरोधक खूब कमी दिसतात, म्हणजे संख्या तरी कमी दिसतात. तर हे परिस्थितीत खरोच विरोध जातलो, कितें जातलें? पयली एक गजाल म्हणल्यार कितें, आतां सद्गुरून सांगल्या भशेन फाटल्या इलेक्शनाक आमी परिवर्तन पळयलें. सो लोकांची ती अपेक्षा खूब व्हडली आसा आनी ती अपेक्षा म्हणजे सरकारा कडल्यान व्हडली आसता. सो सरकारा कडल्यान कांय बऱ्यो गजाली जावच्यो हे लोकांची अपेक्षा आसा. दुसरो विशय काडलो तो विरोधकांचो. विरोधक आसा ते काँग्रेस फाटले 7 वर्सां सत्तेर आसले आनी ह्या फावटी 9च आसा. विरोधकांक काम करपाक खूब संदी आसा, म्हणजे 20 दिसांची हे अधिवेशन म्हणटरी. पूण फातर एक हे दिसता की अधिवेशन लागीं पावलें आसा आनी अजुनूय CLPची जी काँग्रेस आसा तांची मिटींग जाली अशें आयकूं ना. परत विधानसभेची स्ट्रेटेजी कितें आसतली किंवा लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा तांणी अजून आपली भुमिका कितें आपूण कशें तरेन सरकाराक हें म्हणजे धारे धरतले किंवा प्रश्न कशें तरेन हें करतले अजून कांयच ना. हातूंत एक दिसता की विरोधक अजून खूब थंड आसा आनी प्रत्यक्षान आतां तांचे कोण तांचे निरीक्षक ऑब्जर्वर रेड्डी उलयलो, सुभाष शेडकर उलयला, देशप्रभू उलयला. हे आमदार ना, हे उलयले. पूण आमदार कशें उलयतले म्हाका दिसता सत्ताधाऱ्या परस ह्या फावटी विरोधकांची कसोटी चड लागतली. आनी लोक सरकारा कडल्यान लोकांक अपेक्षा आसा, पूण विरोधक कितें करता हे पळोवपाची उमळशीक लोकांक चड लागली आसा. हातूंतले एक विरोधाचो एक भाग आसता म्हणटा तो क्वेश्चन्स. तर अशे रिपोर्ट आसा की सगळ्यांत चड प्रश्न जे घाल्यात ते विजय सरदेसायान घाल्यात, जो अनएटॅच्ड प्युअरली म्हणजे हेवटेन ऑपोजिशन म्हळ्यार काँग्रेसीचोय ना तो. दुसरो दिगंबर कामतीन जो एक्स CM आसा तागेले ताणें मेजर क्वेश्चन विचारल्या. तिसरो म्हाका दिसता एलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आनी रुलींग सायडीन विष्णू वाघाचे खूब प्रश्न आसा, हे असो रिपोर्ट आयला. तर सध्या विरोध कुशीन दवरया. विष्णू वाघ प्रश्न जे विचारतलो तातूंत कितलीशे MOI बद्दल आसतले अशें दिसता तुमकां? शिक्षणाच्या माध्यमाच्या प्रश्नाचेर ताजे प्रश्न आसूं शकता अशें म्हाका तरी अपेक्षा आसा की विरोध आसूं शकता. आनी तो स्वता त्या निर्णय जो सरकारान घेतला ताजेर खूश आसा अशें दिसना. म्हणजे ताजे जर बॉडी लँग्वेज पळयली किंवा ताज्या वांगडा प्रायवेटली उलयतना अंदाज येता की ताका मान्य अशें तें धोरण ना. आनी ताणें एका सभेनूय जाहीरपणे तो उलयला. त्यामुळे विधानसभेन ताणें तो दाखोवन दितलो अशी अपेक्षा आसा की आपली निश्ठा ही मराठी कोंकणी ह्या भाशांकडे आसा.
हे विधानसभेन तो आपल्या कृतींतल्यान किंवा प्रश्नांतल्यान दाखोवन दितलो अशें दिसता. तशें कोंकणी मराठीचे प्रश्न खूप घातले असता मग हय कारण त्या भाशेंतय घालायच मग कोंकणी आनी कोंकणी मराठी अशा आनी भाशेंत उत्तर ते हातूंत आपूण अपेक्षीत करता अशें म्हणलें. हय ती एक बरी गोष्ट आहा की ताणें चडांत चड प्रश्न हे प्रादेशीक भाशांतल्यान घातल्या म्हणून. बाकीचे ताजे प्रश्न हे चड करून म्हाका दिसता सांतांद्रे मतदारसंघाचो विकास आनी थंयची इतली वर्सां रेंगाळलेली विकास कामां हाजेरूच आसूं शकता अशें म्हाका दिसता. तर विधानसभेचें मेन काम म्हणटा ते कायदे करप. एक्चुअली दे आर लेजिस्लेटर्स हू हॅव टू लेजिस्लेट. तर हे फाटी 8 बिलां येवपाची आसात. तर बिला बद्दल कितें सरू फाटल्या दिसा आमी सीएमान सांगलें ते एक 2-3 बिलां अशी आसा. एक म्हणल्यार कॅसिनो रेग्युलेशन, दुसरें आसता मायनॉरिटी कमिशन आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनी मागीर कांय टॅक्सांची आसतली ही आसा. सो मेजर अशी बिलां कांय ना. फक्त एक मायनॉरिटी कमिशन म्हाका दिसता एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट असो जाता फ्रॉम द स्पेशली कमिंग फ्रॉम द बीजेपी असो एक गव्हर्मेंट. सो बिलाच्या बाबतींत तशें व्हडलें कांय ना. कमिंग बॅक टू विरोध, सदगुरू तुमकां कितें दिसता की मेन चडशे प्रश्न खंयच्या विशयाचेर आसतले? खंयचे विशय चडशे प्रश्न म्हणजे बर्निंग इश्यूज म्हणजे मायनिंग, नंतर डम्प्सचो जो विशय आसा म्हणजे बुट्ट्याचो पांय आनी खोलान घालपाचो जो प्रकार आहा तो डंप ह्या विशयांतल्यान दिसून येता सारको. म्हणजे आगींतल्यान फोफाट्यान गोंयांक व्हरप म्हणजे म्हणून डंप काडपाक जी मान्यता दिवपाचो जो विशय आयला तो अत्यंत घातक आसा. कारण डंपांचेर कितलींशींच वर्सां लोकांनी म्हणजे मायनिंग कंपन्यांनी झाडां लायल्या की आपण पर्यावरणाचें जतन करता अशें दाखोवपा खातीर. ते जर डंप काडले तर निसर्गाचे जे इतले पावसाचें जे उदक इतले वर्सां सांठून उरता थंय ते सरळ वतले गांवांनी लोकांच्या. आमोणे, विर्डी, सांखळी ही जी बेल्ट पळयलो तर कितलेशे डम्प्स हे प्रोटेक्शन कशें फाटले 20-30 वर्सां आसा ते काडले तर सामकेच पुराची स्थिती निर्माण जातली. ते म्हाका दिसता हो खूब बर्निंग इश्यू आसा आनी हाजेर विरोधक उलयतले अशें म्हाका दिसता. उलयतले म्हज्या मतान गव्हर्नर्स एड्रेसान म्हणजे जो पयलीं सेशनां जाल्लो तातूंत स्पेसिफिकली एक पॅराग्राफ डम्प्साचेर मायनिंगाचेर आसा. तो आनी हें धोरण कशें हें जाता? काल सीएम आमी कडेन उलयतना सीएमान एक म्हणलां की अजून आमी डंपा विशीं कांय निर्णय घेतलेलो ना आनी दुसरें मायनिंग पॉलिसीज फायनल जाल्ली ना. सो मायनिंग पॉलिसी फायनल जाय म्हणसर डंपाचो इशू हो इज जस्ट एन आयडिया अशें सदगुरून म्हणलें त्या भशेन आयडिया बरी आसा. म्हणटा तो म्हणटा त्या भशेन सरसकट सगळें काडलें जाल्यार वाट लागतली. ताचेर निर्णय घेतना सरकारान खुबशे म्हणजे सगळो विचार करचो पडटलो. फक्त राजकीय विचार करून उपेग ना. लोकांचो प्रश्न आसा तो. पूण मायनिंग लॉबीचो भयंकर प्रेशर आसतलो हे बाबतींत. तर जशें पयलींची सरकार मायनिंग लॉबीक जाय ती धोरणां आपणायतले अशें जर एलिगेशन तांचेर आशिल्लें सेम एलिगेशन कंटिन्यू जातात ह्या सरकाराचेर. पळोवचें पडटा आमकां एसेंब्लीक की सरकाराची भुमिका म्हणजे कशी आसतली हाचेर उत्तर कितें येता तेजेर अदमास करचो पडटलो. आतां आमी सगळें आमी आमच्या तकल्यान सांगूंक शकना कितें आसतलें तें आयडिया आमी सांगूंक शकना कांय जाल्यार. पूण एक अंदाज म्हणून लोकांनी अगेन वी आर कमिंग टू द टायटल ऑफ द हें की एक्सपेक्टेशन्स फ्रॉम असेंब्ली कितें एक्सपेक्टेशन दवरपाक लोक अपेक्षा धरता हेंच की डंपाचो विशय म्हणलो की ना तो काडचो न्ही कारण तो काडल्यार आमचें संकट येतलें ही लोकांची अपेक्षा आसा. आतां उत्तरां दिवपाचें म्हणलें की एक आमी लास्ट 5 वर्सां 7 वर्सां जेन्ना मनोहर पर्रीकार लिडर ऑफ ऑपोजिशन आशिल्ले तेन्ना एक जनरल एक इम्प्रेशन येतालें की लिडर ऑफ ऑपोजिशनच प्रत्येक ऑपोजिशन एमएलएची क्वेश्चन्स कोऑर्डिनेट करता, एक हें करता, डिरेक्ट करता. आतां ह्या फाटी ही इज ऑन द रिसिवींग सायड म्हणजे ही इज ऑन द आन्सरींग सायड. तर उत्तर कोण दितले? खंयचे मंत्री उत्तर दिवपाचे म्हणजे फक्त 100 दीस जाल्यार खुबशे मंत्री फर्स्ट टायम मिनिस्टर फर्स्ट टायम एमएलए. तर हे परफॉर्मन्स कशें जातलें ऑफ द रुलींग सायड अशें कितें दिसता? आवेरतीन फुर्तात किंवा एलोना साल्डाना जर धरली हे प्रथमच आमदार जाले आनी प्रथमच मंत्री जाल्या. दुसरी गोष्ट दीपक ढवळीकर, मिलिंद नायक, महादेव नायक आणि दिलीप परुळेकर हे फर्स्ट टायम मिनिस्टर जाल्ले आसा, रमेश तवडकर. सो तांकां हे अधिवेशन म्हणजे शिकून घेवपा खातीर एक संदी अशें म्हाका दिसता की पहिल्याच फावटी ते विरोधकांचे भारतातले 8 नवे मंत्री आसा. भारतातले 8 नवे मंत्री दोग-तीग जाण फर्स्ट टायम एमएलए आसा. हय फर्स्ट टायम एमएलए आहा. सो तांकां हे अधिवेशन शिकून घेवपा संदी. आनी दुसरी अशें स्थिती ना की काँग्रेस जेन्ना सत्तेर आशिल्ली तेन्ना आक्रमक विरोधी पक्ष आशिल्लो. पर्रीकरांचो प्रत्येक विशयाचेर अभ्यास आसतालो त्यामुळे तांचे प्रश्नय खूब धारदार अशे आसताले. त्यामुळे सरकारची तेन्ना कसोटी लागताली. हांगा थोडी उलटी स्थिती आसा. हांगा विरोधकांची कसोटी लागतली. लोकांच्यो सरकारापेक्षा विरोधकां कडल्यान अपेक्षा चड आसा कारण विरोधी पक्ष नेतो आसा पळय लिडर ऑफ तांचे कडल्यान चड अपेक्षा लोक कितें उलयता कारण फॉर फॅक्ट की फाटले 3-4 म्हयने जाले
तांचे कडल्यान ज्या प्रमाणान उलोवंक जाय एक पयलीं आमी 100 दिसाच्या सरकाराक मुदत दिल्ली, 100 दीस जावन गेले आतां खबर ना परत कितें जालें ती. तांचे कडल्यान लोकांचे खूब म्हणजे कशें कितें कितें विचारतले आमकां हे कळटा भाशेन रिपोर्ट मेळटा भाशेन तांचे प्रश्न खूब कमी आसा अशें आयकूं येता. पूण जेन्ना तांचे थंय कारण कशें आसता, विरोधक म्हणले की लिडराचे परफॉर्मन्स फाटले फावट कितें जातालें, विरोधक म्हणलें की पर्रीकराचे लोकांक एक आसताले आनी प्रश्न मांडटाले ते लोकां कडेन संबंदी आसताले, अशें लोकांची अपेक्षा आसा. पळोवया कितें अजून तरी आमचे मेरेन तरी कांय पावल्लें ना. आनी एक जनरल अशें इम्प्रेशन आशिल्लें की खूब कमी टायम जाला, म्हणजे 3-4 म्हयनेच जाले नवो सरकार येवन, आनी खुबशे प्रश्न खुबशे मुद्दे जे येतले ते रुलींग पार्टीक सहज डिफ्लेक्ट करपाक मेळटले की हे फाटले गव्हर्मेंटा खातीरच ते प्रश्न उरल्या. ह्या परिस्थितीत दिगंबर कामत काँग्रेस पार्टींतलो सगळ्यात चड प्रश्न विचारपी MLA जाका फाटले खूब हाजे खातीर जबाबदार धरपाक जाता, हातूंत दिगंबर कामतेन इतली म्हणजे डेरिंग म्हणया कितें म्हणया इतली करून इतले प्रश्न कशे विचारले कितें दिसता तुका, कशें म्हणजे ही भुमिका कितें? एक प्रश्न ताणें इतली विचारप स्वाभावीक, कारण मुख्यमंत्री 5 वर्सां मुख्यमंत्री आसल्या कारण खुबश्या विशयाचो तांकां अभ्यास आसा, एक स्वाभावीक. आतां इतले प्रश्न घातले नंतर ते विचारतकच स्वाभावीक हांव सांगता म्हणजे म्हाका दिसता तशें की CM किंवा बाकीचे मंत्री आसा ते सरळ तांचेर तुमच्या सरकारान केलें ना अशें म्हणून सरळ म्हणपाक शकता हय जातले गजाली. पूण हे प्रश्न घालतरी आनी एक काँग्रेस सायडीन एक जातलें म्हाका दिसता तशें कित्याक विरोधी नेत्यान जर कमी प्रश्न घातले आनी तांणी जर CM म्हणजे दिगंबर कामतीन चड घातले ते एक वेगळी इम्प्रेशन तयार करपाचो एक म्हणजे जो क्लेम आशिल्लो की दिगंबर कामतीक लिडर ऑफ ऑपोजिशन करचो ताजे परफॉर्मन्स बरे आसतले, तो आतां प्रूव करपाक हातूंतल्यान एक अदमास घेवपाक शकता की एक स्वताक प्रेजेंट करपाचें तांचें एक हें आसपाक शकता हातूंतल्यान. सद्गुरू एलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सानूय खूब प्रश्न विचारले, तर हाजे फाटल्यान सिमिलर कितें तरी हें आसा, म्हणजे काय खरेंच हे जेन्युइन कन्सर्न गोंयचे स्टेटा बद्दल आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी बद्दल कितें हातूंतल्यान? एलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हो विरोधान पावल्या नंतर चड एक्टीव जाला अशें दिसपाक लागलें, ती बरी गोश्ट आसा. म्हणजे विरोधी पक्षांतले अवघेच आमदार हे एक्टीव आसा, काही जाणां 4-5 आमदारांचे तर अस्तित्व सुद्दां दिसना, म्हणजे ते गोंयान आसा काय भायर आसा ते सुद्दां कळना. त्या पेक्षा हो आमचो रेजिनाल्ड जो आसा तो प्रेस कॉन्फरन्स घेता, आतां तेणी प्रश्नय चड विचारल्या, त्यामुळे ही बरी गजाल आसा. आनी म्हाका अशें दिसता की काही आमदारांनी रेजिनाल्डा कडेन प्रश्न दिल्ले आसूं शकता, किंवा काही जे पराभूत आमदार जाल्या तांच्यांनी सुद्दां हे गोश्टीचेर तूं प्रश्न विचार, त्या गोश्टीचेर विचार, अशें करून सुचयल्लें आसा. दुसरी आनी एक दिसला की काँग्रेस सायडीन आनी एकटो उलोवपी आसलो तो मोविन गुदिनो. इलेक्शन जाले नंतर खंयच म्हणजे खंयच दिसना. सो मोविन गुदिनो खंय आसा बाकी कोणाक खबर ना, पॉलिटिकली फिजिकली खंय आसा हें बाकी सोडा, बाबू किंवा विश्वजीत आनी कोण बाबू कवळे पांढरो मडकर ते आसा बरें. पूण कारण सत्ताधारी आसून ना फाटले 5 वर्सां उपसभापती आसतना मोविन गुदिनो सरकाराच्या चुकीच्या धोरणे आपूण खूब उलयतालो, पूण आतां उलयना. सो वी हॅव टू टेक अ ब्रेक नाव. वील कम बॅक टू दीस इश्यू ऑफ मुद्दे घेवया, म्हणजे विधानसभेत जे कितें मुद्दे येवपाक शकतात. द व्ह्युअर्स कीप वॉचिंग जर्नल स्पीक टील वी कम बॅक आफ्टर द ब्रेक.